येवकार हांव संदीप पिळगांवकर. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन. लायट बिलांचे सबसिडीक मान्यताय. मोपा विमानतळा भोंवतणी झाडां रोवन ताची राखण करपा खातीर नेमतले मनीस. मंत्रिमंडळाचे बसकेत म्हत्वाच्या थारावाक मान्यताय. पंचायती घेनात खंय विश्वासात. सरकारी कार्यावळींचे खंय दिनात निमंत्रण. दक्षिण गोंय जिल्लो पंचायत वांगड्यांची कागाळ. बसवाले घालपाक लागल्यात खुबळण टॅक्सीवाल्यांक. टॅक्सीकारा खातीर ॲप मागपी बसवाले कोण विचारता माविन. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. रस्त्यांत भोब गोरवांनी आतां मनशाचे बळी घेवपाक सुरवात केल्या. पारोडेचो जोकीम रॉड्रिक्स स्कुटरी वयल्यान बेरोडेच्यान वयतालो. मदींच गोरू आडवे आयले. ताका वाटोवपाक म्हणून रस्त्या कुशीक दुचाकी वळयली, पूण ताची बायक झाडाक वचून आदळ्ळी. जोकीम आत्ताक खलास जालो. काल राती ह्या जाग्याचेर एक एक्सिडेंट जालो आनी जोखीम म्हणटा तो एक भुरगो 50 वर्सांचो हो ऑन द स्पॉट हांगा एक्सपायर्ड जालो. तो बायक घेवन ह्या वेड्डेच्या रस्त्यान हो जो रोड आसा हो भितरलो रोड आसा कुंकळेच्या वेड्डे ह्या गांवचो ह्या वटेन तो आपल्याले काम सोंपोवन येतालो. हो जो भुरगो आसा जोखीम म्हणटा तो हो पारोडा हांगचो. हो येत तेन्ना ह्या जाग्याचेर हांगा ताका गोरू मेळ्ळी आनी ह्या गोरवांक चुकोवपाक जाय म्हूण पळय ताणें जी सायडी घेतली ती स्ट्रेट आमचे फाटल्यान जे बोरीची झाड दिश्टी पडटा ह्या झाडाक ताणें मारलें आनी तो ऑन द स्पॉट मेलो. आमी हेचे पयलीं सुद्दां सांगत आसा आज सुद्दां ह्या रस्त्यार पळय गोरवां आसात ती खूब उरतात आनी अशें एक्सिडेंट जाता. आतां हेका जबाबदार कोण? हेका आतां कोणी पळोवपाचें? हो जो आज कोणाक तरी एक आवय बापायक आपल्यालो भुरगो ना जाला, ह्या बापायक आपल्यालो चेडो ना जाला, अशें आज हांगा जाले कडेन आसा. म्हणटकीर हेजेर खंय तरी रस्त्यार जी गोरवां येतात हेका जबाबदार कोण आसतलो? पंचायतीन पळोवप काय कन्सर्ट हांगा म्युन्सिपालिटी आसा तेणी पळोवप हें आज पर्यंत कांयच कोणाक कांयच खबर ना. म्युन्सिपालिटीक जर विचारल्यार म्युन्सिपालिटी म्हणटा आमचे कडेन मनीस आसात आमी ते कुशीन काडटात, पूण लोक मरता ते कोण जबाबदार? हो भुरगो जोकीम फेर्नांडीस म्हणतो कामासान येतालो. कामासान येता आसतना ताका आटेर सगळी गोरवांची राश जाली आनी तो इतलो सुलो आलोलो साडले ते गोरवां सेफ करून तेणें काळी एक रुखाचेर बाली आनी तो तेगेलो जॉब हिंगा लागलो आनी तो ऑन द स्पॉट हिंगा मेलो. आतां हांव कितें सांगूंक सोदतां, जायते फावटी गोरवांचो प्रश्न घायला पूण कोण मुखार आसना. आयज तो मरो कारण कोणाक गेलें, रिजन कोणाक गेलें? एक PWD लागोता, एक RTO लागोता. हे दोगांय गेले रिजन हे तेमी हो रस्तो क्लियर करपाक जाय. जरी तो हो रस्तो तर क्लियर कर जाल्यार तूं म्हाका सांग हेज्या मुखार कितें जातलें? मेन क्वेश्चन म्हणटा हें आतां तेमी हाती हँडल करपाक जाय. गोरवां जमा जाता थिंगा काटो आमी काटले गव्हर्मेंटान घालपाक जाय. म्युन्सिपालिटी आमकां लागना न्ही आतां प्रेजेंट ना कित्याक रोड टॅक्स फारीक कोताय सगळे तुगे हे PWD बी आहाय तेमी क्लियर करपाचें. आतां आमी मागताय जाल्यार हे मागताय की हेज्या मुखार जरी तर कितें जालें जायत जाल्यार आमी गव्हर्मेंटाक ब्लेम करतले. गोवा 360 खातीर वेरेवडो सामको रमेश नायक रावत. लायटीच्या बिलावेले टॅरिफ सरकार फारीक करतले. ताका लागून सर्वसामान्य लोकांचेर ताचो ताण येवचो ना. पूण हे खातीर सरकारी तिजोरेचेर 120 कोटी रुपयांचो अतिरिक्त ताण येतलो. लायटीचे बिल वाडचे न्हय म्हणून सरकार 120 कोटी रुपया वीज खात्याक दितले, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले. मंत्रिमंडळाची बुधवारा बसका जाली. दोनापावला आंतरराष्ट्रीय कन्व्हेन्शन सेंटर उबारपा खातीर PPP तत्वाचेर कंत्राटदार नेमला. 2 म्हयन्यांत ताचो बुन्यादी फातर घालतले अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. DCS वॅस्कॉनाक हे कंत्राट मेळ्ळा. ह्या प्रकल्पा खातीर 800 कोटी रुपयांचो खर्च अपेक्षीत आशिल्ल्याचें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें. Appointment of the 2 numbers of the Toyota Fortuner to the bulletproof करपा खातीर bulletproof vehicle स्टेटी कडेन गव्हर्मेंटा कडेन नाशिल्ली विथ पुलीस डिपार्टमेंट त्या खातीर ताका कॅबिनेट एप्रुवल घेवन 2 of the bulletproof करपा खातीर ऑलरेडी दिल्ले आसा. डेव्हलपमेंट ऑफ द इंटरनॅशनल कन्व्हेन्शन सेंटर एट दोनापावल ऑन द PPP बेसीस 2 जाण आशिल्ले इट इज फायनल जाला आनी H1 जो आसा ताका तो ऑलरेडी अवॉर्ड करपा खातीर विथ द revenue share of the it is a 26.99% and it is a downstream and assets revenue share is a 12.99%. 2 पद्धतीचे revenue sharing गव्हर्मेंटा बरोबर जी कंपनी करतली which is an ताजो ऑलरेडी PPP बेसिसचेर
फायनलायज जालो आनी ते कॅबिनेटा खातीर कन्वेन्शन सेंटर येता दोना पावलो फुडल्या केन्ना तरी 1-2 म्हयन्या भितर ताजो फावंडेशन स्टोन घातलो वयतलो. मोपा विमानतळ वाठारात 5 लाख झाडां रोवपा खातीर आनी तांची देखभाल करपा खातीर सरकारान इन्स्टिट्यूट ऑफ वूड सायन्स अँड टॅक्नॉलॉजीची निवड केल्या. मोपा विमानतळ वाठारात जी झाडां कातरून उडयल्ली त्याच जाग्यार ही नवी झाडां रोयतले अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. मोपा एक्सप्रेस वे खातीर सरकारान WRD आनी PWD सारकिल्या खात्यांची 14,661 चौखण मीटर जमीन विमानतळाक दिवपाक मंजुरी दिल्या. It is engaging of the services of Institute of the Wood Services Technology IWST under the Indian Council of the Forestry Research and Education. मोपा कडेन आमी विविध झाडां जी कट केली ती लावपा खातीर 5 लाख झाडां आनी ताची फुडली कॅर घेवपा खातीर इट इज इन गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाची वन बॉडी ICFRE म्हणून तांकां नॉमिनेट केल्या ती झाडां सगळी हे करपा खातीर. ICFRE Indian Council of Forestry Research and Education surrounding the MOPA. There is a transfer of the government land to the PWD for the MOPA Airport Express Highway. WRD डिपार्टमेंटाची आसा काही यूथ अफेर्सची काही आयुषची सगळ्याची MOPA एक्सप्रेस हायवे खातीर आमी ऑलरेडी लँड हे केल्ली आसा. पैकुळ पूल परत उबारपाक 12.5 कोटी रुपया खर्च जातलो. 1.5-2 म्हयन्या भितर निविदा काडून कामाक सुरवात करतले अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. गोंय राज्य पायाभूत उदरगत महामंडळ हो पूल उबारतले. फाटले फावट हुवारात हो पूल व्हांवन गेल्लो. पैकुळ ब्रिज 12.5 कोटीचो आमी जाता तितके म्हणजे पैकुळ वचया खातीर हांव मुद्दामून सांगपाक सोदता GSIDCच्या वतीन हो ब्रिज आमी घेता. तो ब्रिज व्हांवन गेल्ल्या कारणान फाटले फ्लड जे जाले पैकुळ वचयांक आमी दुसरो रस्तो फॉरेस्टांतल्यान करून दिला. टेम्पररी अरेंजमेंट आमी थंयसर जावपी आमचो जो बंदारो आसा ताच्या खातीर तेजेर टेम्पररी अरेंजमेंट केला. कंटिन्युअसली थंयचो स्थानीक MLA आनी हेल्थ मिनिस्टर हो विशय म्हाजे कडेन फॉलोअप करीत आसा आनी जस्ट तेणी फॉलोअप केल्या उपरांत हांवें ताका GSIDCच्या वतीन सँक्शनूय दिलें आनी म्हणजे हे केलें जाता तितके बेगीन त्या पुलाचें काम सुरू जातलें. जे बोंडला भायल्यातल्यान रस्तोय दिला आनी आतां आमी रिसेंटली हांवें WRDक इन्स्ट्रक्शन दिलां फक्त तेजे ज्यो प्लेटी घातलेल्यो तेजेर एटलिस्ट 2 व्हिलर वचपाचें प्रोविजन तांकां ताज्या वयल्यान करून दी म्हणून जेणे करून लोकांची कन्विनियंट ही जावची हेच्या खातीर. मंत्रिमंडळ बसकेंतले म्हत्वाचे निर्णय. विजेचे बिल वाडचे न्हय म्हणून सरकार 120 कोटी रुपया वीज खात्याक दितले. मोपा विमानतळ वाठारांत रोवपा आशिल्ली 5 लाख झाडांची पळोवणी करपा खातीर संस्थेची निवड केल्या. पुलिसां खातीर 2 VIP बुलेट प्रूफ गाडयो घेतले. हुंवारांत मोडिल्लीं घरां बांदपा खातीर थेट ना हरकत दाखले दिवपाचे पंचायतींक आदेश. घरां बांदपा खातीर प्रक्रिया सुरू आसा. कन्वेन्शन सेंटराच्या बांदकामा खातीर कंपनी निश्चित 2 म्हयन्यांत घालतले बुनयादी फातर. पैकुळ पूल उबारपा खातीर 12.5 कोटी रुपया खर्च जातलो. म्हयन्या भितर निविदा. राज्य पुलीस कागाळ प्राधिकरणाचे वांगडी म्हणून शिरीष प्रभू लवंदेचे नेमणुकेक मान्यताय दिल्या. गोवा 365 खातीर परवरेच्यान श्यामचारी. बुधवारा वास्कोचो KTC बस स्टँड विविध घोशणांनी गाजलो. मुरगांव पालिकेचो नगरसेवक दाजी साळकार समर्थकांनी बुधवारा वास्को कदंब बस स्टँडाचेर मोर्चा काडलो. 2 खेपे सत्तेत येवनूय आनी अध्यक्षपदार आसूनय सादो KTC बस स्टँड सारको करपाक जमलो ना अशें म्हणत सगळ्यांनीच आमदार कार्लोस आल्मेदाचेर फोग काडलो. पळोवपाक हो खंयच्या तरी मागास गांवांतलो देखाव कसो दिसता, पूण वास्को शारांतल्या KTC बस स्टँडाची ही अवतिकाय. ती हायलायट करपा खातीर दादले बायलो चले चलयो व्हडा प्रमाणांत मोर्चांत वांटेकार जाल्ल्यो. आमदार म्हणटा 70% जालें काम, बस स्टँड पळयल्यार सुटलो घाम. रहेकर MLA 10 साल वास्को का कर दिया बुरा हाल अशें बरयल्ले तकटे घेवन आमदार विरोधी घोशणांनी स्टँड गाजोवन सोडलो. वास्कोच्या कदंब बस स्टँडाची अवतिकायेचो पाडोच तेंच्यांनी वाचून दाखयलो. बस स्टँडाचें काम पुराय जावंक ना. रातच्या वेळार काळोख पातळिल्लो आसता, देखून बायलां चलयांक भंय दिसता. कॉलेज स्टुडंटांक खंय वरांची वरां तिश्ठत बसचें पडटा. आयका तेंचे गाराणें. 8 वर्सां हांव वास्कोच्यान पणजे ट्रॅव्हल करता आनी आमकां इतलो त्रास जाता ट्रॅव्हल करतना. हांगासर बायक दवरपाक जागो नासता आनी दवरले जाल्यार सांज मेरेन समज कॉलेज करून येयली जाल्यार बायक फूल तांबडी जालेली आसता बिकॉज हांगा फूल मातयेचो रस्तो आसा. हांगासर यो जाल्यार भुरगे हांगासर बियऱ्यो घेवन बसलेले आसता आनी समज
येतले एकटे वयतले जाल्यार इतलो भंय दिसता कित्याक हांगासर लायट्यो ना कांय ना सेक्युरिटी गार्डूय आसना हांगासर जेन्ना बायक व्हरपाक येता तेन्ना. तर ही जी गजाल आसा ती तुमी लक्षांत घेवची. आमच्या वास्कोकारां खातीर हो बस स्टँड जो गेली कितलीशींच वर्सां उरला करपाचो तो बेगींतल्या बेगीन जावचो. कित्याक विथ द रायझींग क्रायम रेट रायट नाव रेप्स जाता हे जाता ते चेडवां खातीर सेफ जावपा खातीर तरी तुमी हो प्रोजेक्ट बेगींतल्या बेगीन मनार घेवचो. हांगा सारखे ट्रॅव्हलिंग करपाक बसी ना टायम टू टायम पणजेसून हांगा वास्को वयतले वास्कोसून पणजे येतले बसी टायमार आसना केन्ना तेंचें वेळापत्रक प्रत्येक फावटी चुकीचें आसता. कॉलेजीची भुरगीं बस स्टँडाचेर पणजी बस स्टँडा कदमाचेर 4-4 वरां 5-5 वरां रावता. आमकां आवय बापायक हुस्को जाता की भुरगीं पावली तरी खंय. तेन्ना आमकां अशें दिसता की आमकां एक खेपो एक कॅपेबल आमदार जाय जो वास्कोचो विकास करतलो. फकाणां आनी फटींगपणां वास्कोन चल्ल्या केटीसी बस स्टँडाच्या नांवार आनी आमचो जो आमदार आहा तो एक इमॅजिनरी आनी इल्युजनरी फिगर्स दिता म्हटल्यार पर्संटेज दिता. 4 दीस पयलींचो तुमी स्टेटमेंट पळयत जाल्यार तेणी 80% पायलिंग कंप्लीट जाला म्हणून दिला. सो आयज सगळे वास्कोकार जेन्ना आमी हांगा येयले जाल्यार 80% खूब पयस आमचे अर्धे पायलिंग सुद्दां जाल्लेले ना. गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाले. आता घेऊया एक लहानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. दक्षिण गोंय जिल्लो पंचायतीचे चडशे वांगडी भाजपाचे अशें आसूनय सरकार आनी मुळाव्या स्वराज्य संस्थांच्या कारभारा वयल्यान ताणें अजाप उक्तायला. उदरगतीच्या कामाचे प्रस्ताव आनी हेर कामांनी पंचायत जिल्लो पंचायतीक विश्वासात घेनात. दक्षिण गोंय जिल्लो पंचायत अध्यक्ष सुवर्णा तेंडुलकरान सांगले. तशेंच सरकारी कार्यावळी आनी हेर सुवातांचेर जिल्लो पंचायत वांगड्या कडेन आडनदर जाता अशें तिचें म्हणणें. वेंचणुके उपरांत जिल्लो पंचायतीची बुधवार दीस पयलीच बसका जाली. हे पयलेच बसकेंत ताणें आपले प्रस्न मांडले आनी नाराजी उक्तायली. जिल्लो पंचायतींक अतिरिक्त हक्क दिवचे हो प्रस्न तांणी मुख्यमंत्र्या लागीं मांडला. तशेंच मुख्यमंत्र्यान हो प्रस्न सुटोवो करपाचें आश्वासनय तांकां दिल्ल्याचें जिल्लो पंचायत अध्यक्षान सांगलें. फाटल्यो निविदा नव्यान काडपाचो निर्णय ताणें घेतलो. शाळांच्या लागीं विकपी टोबॅको आनी जिल्लो पंचायत भवन उबारपा विशीं बसकेंत चर्चा जाली. पंचायती कडल्यान आमकां खुबशी प्रपोजल्स येता की बाबा हे काम करचें तें काम करचें पूण ते पंचायती कडल्यान न्ही ते आमचे झेडपी मेंबर ते पळय कन्सर्न कोण झेडपी मेंबर आसा पळय ताका ते विश्वासान ना घेता डायरेक्ट ते आमकां हांगसर जिल्ला पंचायत ऑफिसान ते धाडटा आनी झेडपी मेंबराक ते खबरूच आसना की बाबा पंचायतीन ते रेजोल्युशन धाडिल्लें आसा की बाबा कामां घेवपाचें. पूण त्या खातीर आज आमी असो एक ठराव घेतिल्लो आसा की जे पंचायती थ्रू पंचायत जे कितें पळय हांगासर आमकां प्रपोजल येता ते प्रपोजल आमी सगळ्या झेडपी मेंबरांक दाखोवपाचें आनी जर झेडपी मेंबराक दिसता की तें काम करपाक जाय जाल्यारूच झेडपी मेंबरान तें प्रपोजल पास करून फुडें व्हरपाचें. कारण आमकां फंड येता तो थोडोच फंड आयिल्लो आसा पंचायतीकूय फंड आसता सगळ्यांक फंड आसता त्या खातीर हो फंड आमी कसो वापरपाचो तो थोडो आमी ठरोवपाक जाय न्ही. आमकां लोकांनी निवडून दिल्लें आसा लोकांच्यो बाकीच्यो ज्यो कितें आसा त्या खातीर आमी हो आज ठराव घेतिल्लो आसा. बरीच कितलीं वर्सां जालीं पावरा खातीर झगडटा आनी हे तांच्यांनी फाटल्या फावटी जशें आमच्या उपाध्यक्षान सांगलें की आमी आंदोलन केलें नेली बाय आशिल्लें तेन्ना आंदोलन केलें नेली बायच्या फुडाकारान आनी तें सगळें करून खूब प्रस्न जाल्लो पूण सरकारान दिवना. दिसता की प्रत्येकाक खंय तरी एक हें आसचें. ताणें दुसरी खंत व्यक्त केली की जेन्ना पळय खंयचोय प्रोग्राम जाता तेन्ना सरपंच पंच हें म्हटलें वता पूण झेडपी मेंबराची नांवां घेतलीं वचना किंवा झेडपी मेंबरांक वयर आपयलें वचना खंय तरी तें निग्लेक्ट केलें वता. ह्या संदर्भांतलें जेन्ना पळय आमचे कडेन सगळ्यांचो पळय हें आयलें तेन्ना एक सादारण 2 म्हयन्या पयलीं उपाध्यक्ष आनी हांव दोगांय आमच्या सीएमाक माननीय मुख्यमंत्र्यांक वचून आमी मेळ्ळीं आनी तांकां सांगलें की जेन्ना पळय गव्हर्मेंट प्रोग्राम जाता कितेंय जाता इवन ते स्वयंपूर्ण मित्र येता अशा टायमार ज्यो कितें आसा गोश्टी तेन्ना आमकां झेडपी मेंबराकूय कांय गोश्टी कळच्यो झेडपी मेंबराकूय खंय बाबा फंक्शन जाता तेजें इन्फॉर्मेशन आसचें झेडपी मेंबराचें नांव घेवचें. कारण आमी बी खंय तरी लोकांनी आमकां निवडून दिल्लें आसा दोनी कॉन्स्टिट्युएन्सी समज एक आमदाराक समज जर एक 28,000 मतां आसा जाल्यार झेडपी मेंबराकूय एक 14,000 मतां आसा म्हणजे सादारणता हाफ कॉन्स्टिट्युएन्सीन हें केल्लें आसता. तेन्ना सीएमान आमकां सांगलां की हेजे फुडें अशें म्हणजे जें कितें जातालें तें जावचें ना कारण जेन्ना खंयची गोश्ट घडटा तेन्ना नजरेक हाडून दिवची पडटा न्ही ती तांकां म्हणजे पर्पजली कोण करिना. आतां तें केल्लें आसा सीएमान सांगलां की हांव हेजे म्हणजे 2 म्हयन्या पयलीं सांगिल्लें की जे कितें आतां फंक्शन्स जातलीं ते प्रमाणे तुमकां सगळ्यांक हें केलें वतलें आनी म्हाका दिसता तशें जाता. चेअरपर्सन म्हणून जावन जेन्ना पळय हांव हांगा बसलें तेन्ना फर्स्ट काम जर कितें केल्लें जाल्यार फाटल्या टायमाक जी कामां घेतिल्लीं फाटल्या मेंबरांनी तांची सगळ्यांची खंयचें काम पेंडींग आसा
जावं खंयचें काम तें जालां कंप्लीट जालां आनी पेमेंटा खातीर उरलां, ज्या कामाचें काम सुरवातूच करूं ना अशें सगळे जिल्ला पंचायत मेंबर आसा पळय तांचे सगळ्यांचें हें घेतिल्लें. ताजे नंतर आमी ते सगळे त्या जिल्ला पंचायत मेंबरांकूय तांकां दाखयलां की तुमची ही कामां आसा ती पेंडींग आसा, हें आसा सगळें तांकां ते दाखयल्लें. पूण ताजे नंतर आमी दुसऱ्या मिटिंगेक ठराव असो घेतलो की जी कामां स्टार्ट करूं ना, वर्क ऑर्डर दिवन भरपूर टायम जालो, अशें तुमकां जर तें काम नाका जाल्यार प्रत्येक ZDP मेंबरान ताजें एक लेटर दिवपाक जाय आपूण की बाबा असो असो प्रॉब्लेम आसा, आपल्याक तें काम करपाचें ना म्हणून तें तांच्यांनी प्रत्येकान करपाक जाय म्हणून सांगिल्लें. त्या प्रमाणे खूब जाणांनी तें लेटर आमकां दिल्लें आसा आनी त्या प्रमाणे आमी तांचें तें काम कॅन्सलूय केल्लें आसा, तांकां रिटेंडर करपाक दिल्लें आसा. एक सर्कुलर येयला आमकां की जे स्कुलां बी लागीं आसता ते सिगरेटीची दुकानां बी आसपाक जायना म्हणून. सो आमी त्या प्रमाणे मेंबरांनी अशें थारायलां की सिगरेट दुकानां बी स्कुला कडेन खंय आसा, देवळा कडेन खंय आसा ते आयडेंटिफाय करतले आनी आमी आमच्या CO कळयतले. आनी दुसरी गोश्ट आमकां जिल्ला पंचायतीक आमी खुबशे कडेन आमी टुराक वयता तेन्ना प्रत्येक स्टेटी भितर बरें जिल्ला भवन आसता आनी त्या जिल्ला भवनान सगळे जे जिल्ला पंचायतीचे जे कितें ऑफिसां आसता ती सगळीं आसता आनी बरें जिल्ला भवन आमच्या गोंयांनी जावचें ह्या दृश्टीकोनान आमच्या CMान आमकां म्हटलेलें की तुमी एक खंय तरी जागो आयडेंटिफाय करा. त्या प्रमाणे आमी एक थोडेशे जागे आयडेंटिफाय केल्या आनी सरकाराक ते प्रपोजल धाडले कडेन आसा. सो आयज आमच्या हांगासर रेजोल्युशन घेतले कडेन आहा आनी तेज्या खातीर फंड्स बी जो आहा तो सेंट्रल गोवोरमेंट आमचो दिवपाचे आहा आमकां आनी त्या खातीर हें जे जिल्ला भवन आमी बेगीन जावचे खातीर आमचे ट्राय करतले आनी CMान आमकां एश्युरन्स दिला की तुमी जागो आयडेंटिफाय करून रोखडेंच काम सुरू करया अशें. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेकार. टॅक्सीवाले हे एम्बॅसिडर्स ऑफ टुरिझम. ते सादे भोळे. सरकारान दिल्ल्या सुविधांचेर आनी येवजणांचेर ते खोशी आसात, पूण बस धनी संघटनेचो अध्यक्ष ताका खुबळोवन घालता. येरादारी मंत्री माविन गुदिनोन आरोप केला. टॅक्सीवाल्यांनी ॲप नाका म्हणिल्लो, आतां ॲप दियात म्हणपी बस धनी संघटनेचो अध्यक्ष कोण? माविन विचारता. येरादारी मंत्री माविन म्हणटा टॅक्सीवाल्यांक हालींच 3 किलोमिटरा फाटल्यान रेट वाडोवन दिला. ते खोशी आसपाक जाय. गोंयांत पर्यटक वाडल्यात, तांकां खूश दवरप आमचें कर्तव्य. ते खातीर टॅक्सीवाल्यांनी बरी सेवा दिवची पडटली. ते जर सामकेच फुकट मिटर मागतात जाल्यार तें शक्य ना. 50% रक्कम भरून उरिल्ले पयशे वर्साचे निमणे मेरेन भरचेच पडटले. गोंयचो वेवसाय खऱ्या अर्थान गोंयकारांच्याच हातांत वतलो, माविनान सांगलें. पळयात. जे कांय कनेक्शन ना ते लोकांचे स्टेक होल्डर जे टॅक्सी आमचे टॅक्सीवाले आसा, जे टॅक्सी भाव आसा ते कितें हितून इनवॉल्व जाता आनी ते आतां कितें मिसगायडींग चालू आहा ते पळय ते म्हणटा आतां आमी एपा रेडी आहा. हो कोण सांगपा एपा रेडी आहा म्हणून? आमच्या टॅक्सी भावान गोवा मायल्स नाका म्हणून सांगलें आमकां एप बेस्ड टॅक्सी नाका म्हणून आमी इवन आतां एक विका 2-3 दिसां भितर आमचो एग्रीमेंट रेडी जातलो. आमी एग्रीमेंट सायन केले म्हणटच एअरपोर्टात दोनूय कावंटर आमी ब्लॅक एंड येलो टॅक्सी दिता, म्हणजे एअरपोर्ट टॅक्सी तांकां आमी हँडओवर करतले. हें केलें म्हणटच ऑटोमॅटीक गोवा मायल्स कावंटर जो आसा एअरपोर्टा आसपाना, हें स्पश्टपणे पयलीं सांगिल्लें आसा. हें जालें म्हणटच बिझनस खऱ्या अर्थान आमचे गोंयकार भाव फॉरेन टॅक्सीवाले आहात तेंच्या हातीन येतले. आतां विशय आसा मिटर बसोवपाचो. फ्री मिटर पयले म्हणटाले मिटर बसोवपाक मातशें डिफिकल्टी दाखयताले. आतां मिटर बसयता म्हणटा फ्री दी. आमी फ्री दिल्लो आसा पूण तें समजना. पयलीं लॉंग प्रोसिजर आसली, उण्याच उणें 2 म्हयने लागताले 50% मेळपाक. आतां ए सायडी मिटर बसय, सोमतें एप्लिकेशन कर, 5 दिसां भितर 50% जे मिटराचे कॉस्ट आहा ते मेळटा. 50% एंड ऑफ द इयर. कित्याक तेंची जबाबदारी आसपा जाय जेन्ना तूं टॅक्सी चलयता, जेन्ना आमी बॅक एंड सर्विसीसूय चलयता, मॉनिटर जाता टॅक्सी, सेफ्टी पॅसेंजराची आमी लक्षांत दवरपा जाय. टुरिजम आमी फुडारा वाडोवपा जाय. वी शूड नॉट किल द गूस वीच लेज द गोल्डन एग. जेन्ना हें आमी सगळें मानून घेता, मायनींग सुद्दां स्टॉप जाल्यार टुरिजमान आमकां रिगोवन दवरलें. पॅन्डमिका लागून मातशें कमी प्रमाणान लोक येता, पूण आतां मायज लोक येवपाक लागलेलो आसा. जेन्ना मायज लोक येता, आमचें कर्तव्य न्हू की टॅक्सी सर्विसीस वा ट्रान्सपोर्ट बरें आसपाचें. तेंचीय काळजी आमकां आसा म्हणून हे फ्री मिटर आमी दिला. त्या सोमतें सगळें फ्री तशें जायना. पयरूच तेंचे रेट इन्क्रीज केला, 3 रुपया पर किलोमिटर वाडयला. इट इज क्वायट अ बीग इन्क्रीज फॉर देम. सो दे शूड बी हॅपी अबाउट इट. पूण आज हांव जाणा आमचे टॅक्सी भाव ते सादे लोक, बरे लोक, एम्बॅसिडर्स ऑफ टुरिजम हांव मानता ते हॅपी आहा. मिसगायड करपाक लोक तयार जाला. आनी तुमी सांगला तशें बस ओनर असोसिएशनाचे सो कॉल्ड प्रेसिडेंट आसले ते तरी
टॅक्सी इश्यून पडले तेन्ना बरें जातलें काय वायट जातलें तें तुमीच पळोवपा जाय आनी तुमी पळयता कशें मिसगायड करता ॲप हाडा म्हण ॲप टॅक्सी जाय अरे तुमकां कोणें अधिकार दिला ॲप टॅक्सी हायकोर्टान आदेश दिल्लो आसा आमी आमचें ओन करूं ना हायकोर्टा आदेश प्रमाणे आमी चल्लेले आसा सो दुसरो ऑल्टरनेटिव्हच ना. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान श्यामचारी. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. विसा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. एमेचर स्पोर्ट्स किक बॉक्सिंग संघटनेन नॅशनल सिनियर अँड मास्टर किक बॉक्सिंग चॅम्पियनशीप घडोवन हाडपाचें थारायलां. 26 ते 29 ऑगस्टा मजगतीं म्हापशेच्या दयानंद बांदोडकरा खेळा संकुलनात ही सर्त जातली. वेको इंडियाचो अध्यक्ष संतोष कुमार अगरवालान ह्या विशीं माहिती दिली. हे सर्तीत सुमार 1,500 बायलां आनी दादले किक बॉक्सर वांटेकार जातले. 31 राज्यां आनी केंद्रशासीत प्रदेशांतल्या खेळगड्यांनी हे सर्तीत वांटो घेतला. खोशयेची गजाल म्हटल्यार आसाम रायफल्स आनी अरुणाचल पुलीस खेळ बोर्ड सारकिल्ले पॅरामिलिटरी गटाचे खेळगडे हातूंत खेळटना दिसून येतले. राष्ट्रीय किक बॉक्सिंग सर्तींतल्यान आंतरराष्ट्रीय किक बॉक्सिंग सर्ती खातीर खेळगडे वेंचतले. तशेंच 6वे एशियन इंडोर मार्शल आर्ट गेमी खातीर हेच सर्तींतल्यान खेळगड्यांची निवड जातली अशें अगरवालान सांगलें. 30 राज्यों की और केंद्र शासित प्रदेशों की, इसके साथ ही पैरामिलिट्री फोर्सेस की भी 2 टीम यहाँ पर पहुँच रही है जिसमें असम राइफल और अरुणाचल स्पोर्ट्स पुलिस कंट्रोल बोर्ड की भी टीम यहाँ पर आ रही है. 2 पैरामिलिट्री और 30 स्टेट्स की टीम के 1500 खिलाड़ी और अधिकारी आपके गोवा शहर में रहेंगे और 4 दिनों तक ये प्रतियोगिता यहाँ के मल्टीपर्पज़ इंडोर स्टेडियम मापुसा बंडोडकर स्टेडियम में आयोजित की जा रही है. और इस प्रतियोगिता के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. हमारी आयोजन समिति की जो टीम है उनकी तरफ से हमें पूरा सपोर्ट, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा सपोर्ट इसको आयोजित करने के लिए हमें मिल रहा है. वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारतीय टीम का जो सिलेक्शन है, फाइनल सिलेक्शन, वो आपके गोवा शहर से, यहीं से, इसी सीनियर्स एंड मास्टर्स नेशनल किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप से वर्ल्ड चैंपियनशिप का सिलेक्शन फाइनल होगा. और इसी के साथ एक फर्स्ट स्टेज सिलेक्शंस जो मार्च 2022 में 6th एशियन इंडोर्स गेम थाईलैंड में होने जा रहे हैं, उसके लिए भी फर्स्ट स्टेज सिलेक्शन हम लोग इसी टूर्नामेंट में कर रहे हैं. तो ये टूर्नामेंट उन खिलाड़ियों के लिए भी इम्पोर्टेंट है और प्रभावशाली है कि यहाँ से आपके गोवा शहर से, गोवा प्रदेश से 2 इम्पोर्टेंट सिलेक्शन खिलाड़ियों के हो रहे हैं वर्ल्ड चैंपियनशिप इटली के लिए और 6th एशियन इंडोर एंड मार्शल आर्ट्स गेम्स जो थाईलैंड में मार्च 2022 में हो रहे हैं. इन दोनों गेम्स के सिलेक्शन भी यहाँ पर आयोजित किए जा रहे हैं. वेको इंडिया आयोजित सिनियर्स एंड मास्टर्स नॅशनल किक बॉक्सिंग चॅम्पियनशीप 2021 ही फाल्याच्यान तांचे थोडे इव्हेंट्स स्टार्ट जाता. पूण ऑफिशियल इनॉग्रेशन हें 27 तारखेक पेण्या जे दयानंद बांदोडकर क्रीडा संकुल आसा थंय जातलें आनी आमचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत तशेंच बाकीचे मान्यवर तशेंच आमचे माननीय मंत्री मायकल लोबो तशेंच आमचे म्हापशेचे आमदार जोशुआ डिसोजा तशेंच दामू नाईक VM प्रभुगांवकर जे डायरेक्टर आसात अशे सगळे मान्यवर ह्या इनोव्हेशना खातीर आसतले. किक बॉक्सिंग हो स्पोर्ट जो आसा ताका नॅशनल लेवलाचेर रिकग्निशन मेळिल्लें आसा. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान विल्यम रॉड्रिक्स. मळब सुके उरतले अशें असले तरी कांय कडेन कमी अदीक प्रमाणात पावसाचो शिवर पडूं येतात. चडांत चड तापमान 30 जाल्यार उण्यांत उणें 23 डिग्री सेल्सियस आसतले. वाऱ्याचो वेग वराक 40 ते 50 किलोमीटर आसतलो. हो वेग 40 किलोमिटरां मेरेन वाडपाक शकता. नुस्तेकारांनी खोल दर्यांत वच्चें न्हू, हवामान खात्यान शिटकावणी दिल्या. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365च्या आजच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. कोरोना महामारीच्या काळात घेवया जतनाय, दवरया सोशल डिस्टन्स, वापरुया मास्क आनी सांबाळुया भलायकी सगळ्यांची.
मेळ्या परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.